अंकुर काणकोणकार जल्माक आयला सगळ्या भशेन नॉर्मलूच। हे दिव्यांग तो जल्माक येतना घेवन येवंक ना। शिकपाक हुशार आशिल्ल्या अंकुराक गोवा बोर्डाचे 10वे परीक्षेत तेन्ना 85% मेळिल्ले। 12वीकूय बरे मार्क पडले। उपरांत तो फार्मसी डिग्री कोर्साक गेलो। थंय सेकंड इयराक आसतना ताची दृश्टी गेली। ताका लागून तो घरा उरलो। दोळे गेले तरी तो आदल्या अनुभवाचेर आपली कामां करतालो। इंटरनेटार वेगवेगळ्यो गजाली सोदतालो आनी सर्फिंग करतना ताका दिसतं कार्तिक सावनीची काणी सापडली। कार्तिकूय दिव्यांग, पूण ताच्या सक्सेसान अंकुराक उर्बा दिली। हांवें 12th खूब पयलीं केलां आनी 12th करतकीच हांव बॅचलर ऑफ फार्मसी करतालो, बी फार्म, बॅचलर ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्सीस म्हणटा ताका आमी, 4 वर्सांचो कोर्स। तातूंत हांवें एंट्री घेतली आनी सेकंड इयराक म्हजो प्रॉब्लम स्टार्ट जालो की म्हाका पयलीं दिसतालें नॉर्मल। सेकंड इयराक प्रॉब्लम स्टार्ट जालो, तें म्हाका सोडचें पडलें आनी हांव जवळ जवळ तीन वर्सां घरा कडेन उरलो। सो कांयच खबर ना कितें करपाचें तें। तेन्ना हांवें एक इंटरनेटाचेर एक खबर वाचली अबाउट अ गाय कॉल्ड कार्तिक सोने फ्रॉम दिल्ली। सो ही बिकेम द फर्स्ट विज्युअली इम्पेर्ड पर्सन इन इंडिया अंडर द CBSE बोर्ड टू आन्सर हिज 12th। सो ताजे वयल्यान हांवें इन्स्पिरेशन घेतलें की बाबा हो मनीस करपाक शकता जाल्यार हांव कितें करपाक शकता। तो जिनियस ऑफकोर्स, आय एम नॉट अ जिनियस, बट म्हाका अशें दिसलें की हांवें कितें तरी करपाक जाय। सो हांवें म्हजी 12th परती आन्सर केली विथ मॅथमॅटिक्स एज अ सब्जेक्ट। मॅथमॅटिक्स हांवें पयलीं ड्रॉप केल्लो, तो मागीर हांवें घेवन परती आन्सर केली 12th। आनी तेन्नाच हांवें चिंतलें की आय वॉन्ट टू डू BSc इन कंप्युटर सायन्स एंड मास्टर्स इन कंप्युटर सायन्स एंड आय वील कंप्लीट माय डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफी, दॅट इज डॉक्टरेट। सो तेन्नाच हांवें चिंतून दवरलें की हांव हें करतलो म्हणून कंप्युटर सायन्स। एक्झॅक्ट एम कितें आहा लायफान? फक्त नांव आमकां डॉक्टर लावपाचें काय आनी कितें? ऑफकोर्स ना। नांव आमकां डॉक्टर लावपाचो इज वन ऑफ द एम्बिशन, बट माय एम्बिशन्स आर बीग। आय मे नॉट डिस्क्लोज ऑल माय प्लॅन्स रायट नाव, पूण कितें आसा की म्हाका खूब कितें करपाचें आसा। लोक म्हणटा बाबा कितें करतलो, जॉब करतलो। हांव म्हणटा जॉब सगळेच करता। सो म्हाका जॉब न्ही, म्हाका ताच्या फुडें कितें तरी वचून करपाचें आसा। मे बी म्हाजे सारके जायते लोक आसा तांकां गायडन्स ना, तांकां कोणाक कांय खबर ना कितें करपाचें, त्या लोकां खातीर बी कितें तरी करपाचें आसा मनान। मे बी लोकांकय दाखोवन दिवपाक जाय की बीइंग विज्युअली इम्पेर्ड इज नॉट एक्चुअली अ हँडिकॅप। तुज्यान जायतें करपाक जाता इन लायफ। आय यूज माय फोन, आय यूज माय कंप्युटर, आय कॅन डू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स वीच अदर पीपल कॅनॉट डू। अंकुरान हे फावट दिल्या कॉम्प्युटर सायन्स सब्जेक्ट घेवन BScची एग्जाम। अंकुराच्या यशात ताची फॅमिली, इश्ट मित्र आनी टिचींग स्टाफाचोय मोठो वांटो। ना खूब बरें दिसता, कित्याक एक म्हणल्यार कितें जेन्ना आतां हांव एक्चुली विज्युअली इम्पेर्ड म्हणटा म्हाका, पूण असोच हांव जाल्लो नासलो पयलीं सावन, वॉज नॉर्मल, बॉर्न नॉर्मल, पूण हें म्हाका मागीर जालें। सो तेन्ना जी लायफ चेंज जाली म्हाजी, तेजी मागीर जे हांवें आतां एफर्ट्स घेवन म्हाका हें सक्सेस मेळ्ळां बद्दल खूब बरें दिसता। कित्याक खुबशे लोक एफर्ट्स घेता पूण तांकां सक्सेस मेळना, बट आय थिंक आय एम व्हेरी लकी इन दॅट डिपार्टमेंट। म्हाका खूब बरें दिसता की म्हाका जे हांवें एफर्ट्स घातले तितलोच सक्सेस म्हाका मेळ्ळा। खूब बरें दिसता। कोणाक श्रेय दिवपाक पळयता तुमी हेतून आनी कोणाक वाटा सर तुमी सक्सेस जावपाक? श्रेय ऑफकोर्स मा बाबान खूब सपोर्ट केला, ऑफकोर्स तें जालेंच। म्हजी फूल फॅमिली ऑफकोर्स सगळ्यांनी सपोर्ट केला म्हाका, आनी सगळ्यांत व्हडलो श्रेय म्हणल्यार म्हजे फ्रेंड्स आनी म्हजे टिचर्स, कित्याक खूब म्हणल्यार खूब कोऑपरेटीव आसले। जेन्ना हांव गेलो फर्स्ट टायम म्हाका अशें दिसलें की मे बी डिफिकल्ट जातलें खूब कोप करपाक, पूण ज्या प्रकारे तेमी म्हाका सपोर्ट केलो फ्रेंड्सांनी स्पेशली आनी टिचर्सांनी बी, खूब म्हणल्यार तेंचे खूब आभार मानपाचे अशें म्हाका दिसता। ध्येय आनी इच्छाशक्ती आसत जाल्यार खंयचीय गजाल कठीण ना आनी फुडें वतल्याक कोण आडावंक शकना। ऐन वयात दृश्टी गेल्ल्या अंकुरान दिल्ली ही देख। प्रुडंटा खातीर भवेश बोरकार।